लागल गो सुंदरी भारी बेजार रस्मू तुगल बम्नल उपद्र सूरदಲ್ಲ की म्हणू यो तो एकल दरल मनीषा बा केतन बुद्धी सिक्ता म्हणू मनुष्याक प्रायदल मनके बुद्धी येत म्हणतती हे दरलेक बुद्धी येऊच म्हणून ना की म्हणू कसले अशी करते की बा दोन थप्पनो बुद्धी संका म्हणून दिसता त्या प्रकारची प्रायवेट तका स्वतः बुद्धी येऊ का आपल्यान करची चुकी आपल्या एक संसारस बाईले काय चढवांक चंदुकोन पळून घेऊ का म्हणून तका अर्थ देऊ का बा कसकसे की पवाड दत्त हे मनुष्याक मात्र बुद्धी आन की म्हणू मी गेल बमनल कसने कर ना हळे मा कर दिचक तनी घरान तस कनवे चढून 2 महिंदल की म्हणू पत्तो नांती खई असती कसं करतसती मग काही गोतना हावे तंग स्वतःच प्रयत्न करनी केद्दाय केतद्न घरा येऊंती हात सध्या म्हणटाक हाव निमगे चढू आराम रसती सकाळ उठयता कसने पुणी सिज्जयता घरात थोडे काम करता आणि कमाईत थावा पुत्तू कॉलेज वत्ता चंदी अंगणवाडी वत्ता आणि लगी घरची तिका घरान तो रप करून घेता ती हा वेळची ती तंगल घरांत असता एक पंता वचून आपण हडताम गेले पुत्तू घरा वग्गी आयला रे भाऊ बहिणी घरांत असता ती संजे वत्ता कसन काम असकी करता आणि स्वस्त निरता काम कोण पुरोधान असते नवे लायक नीदेत मका यच्चन सोण अस ते बमना पसूचक हावे मस्त प्रोवाइड काम केला तंगेल हंग संगचे हंगेल तंग संगचे पुरा केला तिथलं प्रकोर नो आता पळे बामून खईयस म्हणू गत ना आता वटारे आराम रस आणि कसले का हगूर चमकत असिले कुडवा नवे तुका हा कुडवाना मळरी काम चढ दत्त सोळे मा 2-3 दिस तकुनो भारी काम मका श्याम मलगरांतू पेंटिंग करता असती तशी दावनू पुसूचे गासूचे हे भारी चढ दल्ला तशी के सुस्त तितल्यांची आणि कसने ना बा आणि आज झावळ नाही करनी तशी एक नमने नित्राण दिसत सांगांत तू केत नाही श्याम मटेची जेवण करची नाही ग आज कसने ते जेवण नासिल वे तुका आजी श्यामम्म रणपा कुडपुरा मेक्कळले तशी जाऊन ರಂದಪ್ करनी तन्नी पुरा जन ಹೊಟ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಂತಿ ದೇವಕಿ ಮಯ್ಯನ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕೈ ಅಪ್ಪೈಲೆ ಯಾಮುನ್ ಸಂಗ್ಲೆ हाव थईन गेल मळरी चढुणे गंट 1.5 घंटा ಹೊಟ್ಲಂತೂ दत्ता हंग मिगेल काम बाकी पडता आणि दुसरे घरा प्रवच कनवे या ना म्हणले नुसते सांगचे नाही होळे मा देवकी मय्यले मन मात्र भारी होड ಎತ್ತನ್ ಮಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ घेऊन येली भारी खुशी दल्ले आणि तू पलाव खाय निवे आमगेल पुत्तूक पलाव म्हणा भारी इष्ट तशी दावून तशी दवन घेतले आता घरावर तरी हुन कोण दित तका हा विलासीन मयेन बन्स केलेला आजी 2 बन्स दिलेल मका आमगेल चंदीक बन्स मला भारी इष्ट म्हणून त्यावे बांधून घेतला तष्टा नाव काही जेवण करनी तुमगेल घरान ताजी तवशे दोडाक खालमो त्यांची सई मका आता घरा वचनू कसं नसकी पळून त्यांची खाऊ का हा पॅजच सकाळी पॅज केलेले पॅज थोडे वरला आणि लोणची गांच्या होता मी गेल जेवण दत्ता चढू कशी असनवे आयचे दिस गेल मी गेले तू गेले हितलान तो दाव कदल तिथले ರಂದೆ ಕಾಯಿ असताना ರಂದೆ ಗಿಂದೆ ಕೊರ್ಚು म्हणून ಆಗು तुबे ರಂದೆ ಕಾಯಿ ಪುರ ಹಾವ ಬಾಬ್ರೆ ಮಮ್ಮಲೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತ ಮಕ್ಕೈ ದುಡ್ಡು ದೌಕನವೆ ಹೊಳೆ ಮಾ आमगेल पुत्तू आणि होटला सवत्ता कसे की मस्त सिक्का खाई तशी दावून हवा दुड्ड वट्ट करतस कसने पुणी मुरटून गेलेले किडकर असेल कसने असले रे हाव तंतो चांग विंचून घेणू कने ರಂದೆ करता करना म्हणना अप्रूप तरकारी पुरा बाबरे मम्माक दिवचे दुड्ड दावकनवे मक्का ದುಡ್ಡು ದೌಕ ಹೊಯ್ಗೋ ಸುಂದರಿ ದುಡ್ಡು ನತ್ಲರಿ ಜೀವನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಾ ಮಣ ಹಾವ सगळो दिसू जोडचे दुड्ड वट्ट करचे म्हण बसले रे तुगेले आरोग्याच गती कसन गो
पोट्टा समा खाय ना दलरी फाय तू हुशार नाशी पडलरी दोडतल कोणच सांग चरडू अंक चांग भविष्य देऊ कमळरी सुरवेर तू गट्टी अस का गो आम्ही बाईल मनुष्यನ ಹಿಂಚಿ ಚೂಕಿ ಖರ್ಚೆ ಮಿಗೆಲ್ घर ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮುಣು ಮಿಗೆಲ್ ಚರಡುವ म्हणू ತಂಗೆಲ್ ಕಡೆ ಗಮन दित्तती आमक मीच नेग्लेक्ट कोण घेतती कडेर आमक कसने पुणी हुशार ना मळरी कोणे पळोंग घेनाती हांव इतले पुरा केल्ले हांव तितले केल्ले इतले कष्ट भोगली आमक कोणे पळोंग घेतल ना ती म्हण कोरगतती ताजे पशी आमगेल आरोग्य आम्मीच राखून घेऊ का गो ता होई होळे मा म्हाका अर्थ दत्ता जाल्यार चेडवांक सोण खावच्याक मन्नय आना ता होई गो चेडवांक सोण खावच्याक खंयचे हावसूक मन याना असं तुगेल चेडवांक तू दिता हांव एक प्रश्न निमगे तुका पळय तू पुतूक पलाव दिता चंदीक बन्स दिता हांव पॅच जेवता म्हणटा मू तू पॅच जेवतना तुगेल चेडू न्हू तसतत्वे पळोवन मिगेले पलाव घे मिगेल बन्स घे म्हूण सांगनातवे सांगता बा आमगेल पुत्तू अंतू केन्नाय म्हाका जोर करता म्हाका न्ही चंदीक असं लायक दिता तू मात्र पॅज शीताक उदक मीठ घालून जेवचे प्रकर्त मामा हेवे खावक तुवें म्हण मस्त वत्ताय करता आमगेल चंदी अंतू तोंडा भितरी छप्पू चापळयता हांव जोर करचे नाका तुमी खायेती तुमी खाल्लरी म्हाका खुशी म्हणू आनी गिणी घालचे हळे मा कसं करचे सांग तसल पुरा म्हाका कोण दिवचा जायना आनी चेडवांक हॉटला व्हरचे तितले ताकत म्हाका कसवे सांग कोणे पुणी दिल्ले पुणी तांकां दिवू का नवे हांवें तशें हांव न्हू आमगेले दोनी चेडवांक हांव म्हणाची वाग आंटी होळे मा हांव अशी सांगता म्हणून बेजार कोरनाक सुंदरी तूं चेडवांक मोग दाखोवच पुरो सम्मा जाल्यार तांकां वायट बुद्धी शिकोवचें नज गो वायट बुद्धी वे हांव कसून वायट बुद्धी शिकयला होळे मा आता तुका चेडवान खाल्ल्यारी चांग उंगल घालून घेतल्यारी खुशी जाता तांकां लायक शिक्षण मेळ्ळ्यारी मिगेल जन्म सार्थक म्हणून दिसता पुरो सम्मा जाल्यार मुखारी चेडू होड जाता ती तुगेल दुव हरडितावन बमनल घरा वता तुक्क कसने दीन अशी तुगेल दुवेन खाल्ल्यारी तुक्क खुशी दिसता पुरो बमनल घरान तशी दत्तवे सांग हिणे म्हाका तें प्रीती हें इश्ट म्हणून कोणाक दीन अशी एकला खाल्ल्यारी तांणी नुत्रापतत्वे तुका लम्मन तुका हेंची शिकयलेलवे म्हण सवतात म्हूण न्ही अशी करची समवे सांग तें तुवा आतां तुका शिकोवका वांटून खावची बुद्धी आतां तुका शिकोवका तिका आनी तुगेल पुत्तू ताण प्रतीपंता घे अम्मा खा अम्मा म्हणटना तुवा प्रतीपंता नक्का म्हळ्यारी तो मागीर निमगुचे सोडता अम्मा कशी नाका म्हणटा नवे आनी कसलेक निमगुचे म्हण तगल मत्ते वता तुका ते कसले डिफरन्स म्हूण दिसना मिगेल पुत्तान खाल्लेली तितले म्हाका खुशी म्हणजे तुगेल मन वय सहजाची हांव सांग तशें दिसची पळय सहजाची जाल्यार मुखार कसं जाता ताकाय बायल येता तो बायले निमगिता खा गो पी गो म्हण तिका सांगता तुका निमगिना तेन्ना तुका कितले बेजार जाता गो तसवे हांव मस्त कडे हें पळयलां पळय हांव इतले कश्ट बघून मिगेल पुत्ताक पसिले होड केले शिकयले आता तगल बायल येल कुडले अम्मा खाल्लीवे जेवलीवे तुका सने दायवे म्हण निमगीत की पळय म्हण तुका दिसता असल हांव सुमार कडेन पळयला गो सुंदरी तशी जावन तुका सांगतास हांव सुख मागीर कसन दिसता गो तसवे मिगेल पूत पळय बायलेक खाल्लीवे जेवलीवे दायवे पुरा म्हण निमगिता म्हाका एक उत्तर निमगिना हांव ताका तितले कश्ट बघून होड केले अशी शिकयले तशी शिकयले म्हणून कोरगता ती ताजी पशी सान आसतनाची वांटून खावची शिकोवका गो तू कसकसन हडला पळय 3 वंट करी तुका लकसन पाजस पळय तावे 3 वंट करी सगळे वांटून जेवती इत्याक तुका तोंड नावे तुका ते पलाव बन्स खावचे आशी नावे पूर्ती न्ही जाल्यार थोडेपणी चिक्की तांक चड दी नाका म्हणा थोडे जाल्यार थोडे तुवें खावका गो वांटून खावचे सान दुखून शिकोवका गो होय होळे मा हांवें सुमार घरांत पळयला मिगेल पूतू हरडीक घाल मागीर बदल जाल्लो बायलेक मात्र तें दायकी हें दायकी प्रमाण निमगिता म्हाका एक उत्तर निमगिना म्हणून मस्त जन कोरगता ती होय होळे मा तू सांगतरी म्हाका अर्थ जाल पुरा हांव आज दुखून मिगेल चेडवांक वांटून खावची बुद्धी शिकयता
खाऊची जेवचंत मात्र नाही गो सुंदरी, घरा कामही वांटुंदी तुगल पूतू कॉलेजदकून ಒಗ್ಗಿ ಎತ್ನವೆ ಕಸನೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಂದುಂದವರ್ಚಕ್ಕೆ ನಾ ದಾಳಿಗಿಲಿ ಸಿಜ್ಜೋಚಕ್ಕೆ ಅಸಲ್ ತಕ ಸಿಕ್ಕೈತು ಹಗುರು ಸಿಕ್ತ ರಂದರ್ತಾನ್ ಸಿಕ್ಲು ಮಳರಿ ತುಕ್ಕ ಯಾದರ್ದತ್ತ ಮುಕ್ಕರ್ತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ ಮುಣೋಖಿಂದ ದೂರ ಗಾವಾಗೆಲ್ಲರಿ ರಂದಪ್ ಕೊಂಚ ಉಚ್ಚಕ್ಕೆ ದತ್ಗೋ ತಾನೇ ಏಕ ವಿದ್ಯೆಗೋ ಹೊಯ್ पुत्तुक हगूर रंदप्पै सिकोका हमें तू संगिल मनके हाव घरा वत्तना तन तरकारी सिंधुंदवरलरी मक्किद्लिकी आदर्दत्ता वै होळे मा हेवे करता हाव मक्का झंग्योनो मस्त प्रविषय सिक्किल्वरिदल्ले थँक्स होळे मा कितले सिक्लरी पावनगो प्रति दिवस एक नाही एक पाठ आमक सिक्चक म्हणून चिरडी दावन असता हां त्या होई होळे मा हावनी येत्ता सुमार वेळदल्ले हंग बसिल्ली मिती मन आंग प्रहगूरदल्ले आणि येत्ता मा आणि तितली दूर चमकून वचका नाही गो कसने पुणी खाऊन वचेत दोन दोड्डक वरलेले सुरेखा सांगताव एक लोट कापेनी दोड्डक खाऊन वस नाक म्हण सांगना होळे मा तुगे लगलज्जी कसने मके जोर पट्टा भूक लागतस